कितें खंय वयता पळयात 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 पळय थंय पडलेले बिडलेले काडटा कचरो काड ते खंय वयता ते मॅट कोणाक आं ते मॅट कोणाक आनी तूं खंय वयता केन्ना केन्ना किचना बरें पावता हांगासर पळय 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 ते फक्त ते हें आहा पळय ते चेर थंय वयता हे पळयात पळय पळय हितून ताका ते वचोंक जायना कपड्यार इफ ते हाफ पॅन्ट बी आसले न्ही सामको रोखडो पावता हे पळयात गाडी भुरभुर करून वयता न्हू रे गाडी भुरभुर करता आनी वयता बर खंय वयता खंय वयता पळय पावलो ते फक्त ते चेराक हात लावून येता हांगा यो असो यो ओय इश्वीक भैया उठ म्हणून सांग चल भैया उठ म्हणून सांग चल गुड मॉर्निंग एवरीवन वेलकम बॅक टू माय चॅनल कशें आहा तुमी आमी सगळीं बरीं आसा हांव उठलो आनी गांव भोंवता हांगा थंय आतां हेका आतां पांय मारूंक जाय कितें पळयता पळय खंय वयता आतां व्हडलो जालो तूं हें तोंड पळय थंय आतां व्हडलो जालो तूं आतां करता ब्रेकफास्ट हें पळयात कास्ट आयर्न तव्यार कितलें बरें जाता आनी बरें एक दीस म्हाका हें करूंक जाय न्ही गे पातळ पोळे न्ही हितून करून पळोवंक जाय आजून करूंक ना न्ही सो उडदाचे पोळे बीन न्ही बरें जाता दी काडू राव उडदाचे पोळे बीन हितून बरें जाता बरें जाता कास्ट आयर्न सो आयज बॅटर आसलेलें म्हटलें हेंच खावया म्हटलें शिव गेलो बेगीन सकाळीं तो बरो आपूण भायर खाता कित्याक तो आकाशू आहा न्ही ताका लागून तूं खातलो पोळे इश्वीक पोळे खातलो आं ताका पोळे दिता पळोवया दाखयता तुमकां हांव कशें करता ताका पोळे हें काडून घेता सो आयज आसा पोळे आनी हें आसा बटाट्याची भाजी सिंपल आं चिली पावडर बी घालून केला तेज्या वांगडा खावंक बरें लागता हाडू हां ओके आई व्हरून चा एक घे आसा 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 आहा ते तशें उरता मी पोळे इश्वीक हय इश्वीक जालें 8 मंथ कंप्लीट रे हय 8 मंथ कंप्लीट जालां विना व्हडला तूं पोळे खाता हाडटा हांव करून आं सो आमी चाय पिवन घेता मागीर ताका दाखयता तुमकां पोळ्याचें कशें करप तें भुरग्यांक हें न्ही आयडिया न्ही रुबिनाचें हेजे बद्दल म्हाका खबर नासलेलें कशें करप तें रुबिनांनी करता इडली जावं किंवा चपाती किंवा पोळे बी जावं न्ही तें बरें करता भुरग्याक सो म्हटलें एका एकदम फस्ट टायम दिल्लें हांवें बरें खालें तेणें पोळे चपाती किंवा इडली बी आसलें सो दाखयता तुमकां ओके खावूंक घेता मागीर मेळटा तुमकां तो सॉस पॅनांनी हांवें पोळे मातशे तुकडे करून घातला आतां तातूंत घालता हांव एक खजूर घालता खजूर न्ही मातशें तुमी सोक करून दवरलें आतां ओके सो एक खजूर घातला हांवें आनी तातूंत घालपाचें दूद आनी हें दूद न्ही हें पॅकेट दूद न्ही हांव गायचें दूद आमकां हाडून दिता तें घालपाचें हें घालून न्ही आमकां बरें शिजोवन घेवंक जाय सो हेका न्ही बरें शिजोवन घेवंक जाय कितें जातलें पोळे आनी जे खजूर आहा न्ही बरें सॉफ्ट जातले बरें ताका कूक करून घेवया मागीर बरें शिजलें की मागीर जाय जाल्यार मिक्सरान घालून मातशें वांटपाचें सो हांगासर पळयत हांवें गॅस बंद केला आनी खजूर आनी पोळे न्ही बरें सॉफ्ट जाल्ले आसा हें मातशें थंड जावन मागीर मिक्सरान घालून मातशें प्युरी करचें ना मातशें कोर्सली वांटूंक येतलें कित्याक आतां ताका 8 मंथ जाल्लो आसा सो ताका आतां प्युरी घालना हांव मातशें कण आसूंक जाय ओके हें थंड जालें की मातशें वांटूंक घेता
सांगासर पेळे जाल्ले आसा आनी वाट्टा आसतना न्ही ते वांटून जाले न्ही मातशें थीक जालें सो थोडेशें हांवें दूद घातला आनी हांवें अशें कोसली वांटून घेतला फायन पेस्ट ना तें इफ तुमी बेबीक 6 मंथ किंवा 7 मंथ दिता न्ही असले जाल्यार मातशें प्युरी करून दिवंक जाय कळ्ळें न्ही सो ताका हांव दिता खावयता ओके मागीर मेळटा तुमकां खूब कामां आसा घरची ते करता आनी मागीर मेळटा तुमकां ओके चला सो आयज आसा आमगेर अंडा बिर्याणी सो काल ताती हाडलेले आमी न्ही ताती न्ही अशें वॉश करून दवरतात फ्रिजीन किकी लागलेलें आसता ताका अशें वॉश करून दवरलें न्ही मातशें बरें दिसता सो इशिकाक हांवें नाळयले आई हांगासर बादाम आनी खजूर ताका हें करता झरयता जस्ट तो नालो त्या घातले हे पळयात मातसो खेळटलो आतां न्हिदतलो तो हे पळय कितें तो पळयता दुखता ताका तें मातशें दुखोता लायलें न्ही मातसो तो खेळटा बरो ताका लागोन न्हू रे नाल्यार व्हडलें नांव आसा तो आतां न्हीद गेली तो खेळटा सो हेजे चल चल सो हेका फाल्यां आसा सायन्स पेपर स्टडीज घेता तो न्ही तेजे फुडें बसल्यारूच तो करत ना हांगा ते भोंवत रावता सो कर रे बेगिना 2 लेसन काल रातचे घेतले हांवें सो आनी 1 लेसन उरला प्लस टेक्स्ट बूक उरला खूब उरला सो म्हटलें बस आनी कर म्हटलें हांगासर सो आतां आयलां हांव किचनान बिर्याणी करपाक जस्ट शिवतान म्हाका कॉल केलें हांव चिंतलें की तो आयज लेट येतलो म्हणजे जेवपाक म्हणजे 1-2 कशें जस्ट तेणें म्हाका कॉल केलें आनी म्हणपाक लागलो की आपूण एक 15-20 मिनटां पावतलें जाल्यार बेगिना कर म्हणपा लागलो सो तो म्हणपा लागलो तूं करतालो कर ना आमी भायर खाता म्हणपा लागलें सो हांवें म्हटलें नाका हांव करता तूं यो म्हटलें बेगिना सो कुकरान बासमती रायस केलें न्ही मातशें बेगिना जाता आनी जेन्ना आतां हांव बिर्याणी बीन करता न्ही हांव कुकरानूच करता इफ 1 कप तुमी रायस घालता न्ही सो 1.5 कप उदक घालात आनी बरें जाता स्टिकीनेस बीन कांय जायना अशें मेकळें जाता सो तें मातशें क्वीक जाता बिर्याणी बीन कळ्ळें न्ही सो ताती बीन सगळें हांवें बॉयल करून घेतलें आतां ताचें थंड उदक घालून न्ही शेल काडून घेता आनी सायड बाय सायड हांव तुमी पळोवंक शकता हांव रितिकाचे स्टडीज बीन घेता कितें एग्जाम न्ही ताका लागून तो घेवन येतालो 2 आन्सर करून लर्न करून सो म्हटलें चल घेवया म्हटलें नाल्यार कितें जाता टायम वेस्ट जाता मागीर अशेंच वयता मागीर दीस आनी बाबूच्या हितून न्ही कांय टायमूच मेळना स्टडीज घेवपाक सो म्हटलें यो म्हटलें घेता म्हटलें ओके सो बाबू आई बसला इशिका कडेन सो म्हटलें हांव करता म्हटलें बिर्याणी बेगिना आनी आकाशूय येतलें जेवपाक सो ताका लागून हांवें शीत न्ही मातशें चडूच दवरलें ओके सो हांव बिर्याणी करून घेता आनी मागीर मेळटा तुमकां ओके चला शिव आयलो जेवपाक तर गडबडीन केला हांवें बिर्याणी बरें जालां बरें आहा शिवान म्हाका फोन करूंकूच ना हांवें फोन केला म्हूण म्हाका सांगता आपूण खंय आनी 15 मिनटां येता खंय कुकरान करता म्हूण बेगिना जालें तें तशें केलें हांवें बिर्याणी मसाला सोंपलो म्हाजो सो म्हाका न्ही बरोवन दवरूंक जाय याद उरना मागीर ते शान बिर्याणी बरें जाता बिर्याणी बीन ते सारकोच डिश ना ओके चला इश्यू अजून उठोवंक ना हेजी म्हणजे स्टडीज घेता चला ओके मेळटा तुमकां मागीर पळय आतां तो कसो फुडें वयता तो पळयता आपूण खंय वचूं पळय तो थंयच वयता खंय वयता पळयात कितें ते पान धरता आनी ओडून काडटा हो पळय आतां खंय वयता आतां आनी कितें उरला पळयात पळय यो रे तूं यो रे भायर इश्वीक पळया कितलं काम ओय इशी कोण येला कोण येला बघतो बघ काका सगळ्यांना हाय म्हणा हा इकडे 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 सो आयज आमगेर येयला तुमी खबर आसतलें हांव शिवकार ओंकार तांकां वर्सा वर्स राखी बांदता सो ते इशिका रितिका मामा लागता सो तुमी आयज येयला काका टायम काडून आयज येयला इतले वर्स येवकूच ना सो म्हटलें आयज येयली तुमी सो म्हटलें बस इशिका पळोवपाक इशू बरो बसला हेंच्या वांगडा पळय इशिकाचो हा ना आवाज ना रडना ओंकार बघ ओंकारा तुम्ही वळखत आसतलेच माझा भाव आणि शिवकार
शिकाल कुठे आहे तू दिसत नाही हा दिसला दिसला लांब आहे देश असला दोघं जाणा आता पण लांब जरा कोण रे तुका ते मामा लागता इशू वरता खंय तर न्हिदलेलो इश्वी आत्ता उठलो आजीचं घर तर पहिले आम्ही रावताले न्ही तोड्डा तुम्ही थंयसर रावता ऋत्विक करता स्टडी न्हू रे जायना आमचे कर 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 तो सगळं जालें तेजें फक्त न्ही हांव तेजें टेक्स्ट बुक सगळं रीड करून घेता आतां तो करना का ऋत्विक पयलीं हें सगळें पयलीं हें कर हो जालो मरे आतां सगळे क्वेश्चन्स रीड कर मागीर टेक्स्ट बुक रीड कर दवर ते दवर तूं स्टडी केल्यारच इजी जातलें आनी ताका न्ही अशें फुड्यान बसचें पडटा हांवें ताका लागून तो करता आतां शिव येयला म्हटलें बाबूक तो घेवन बसला म्हटलें फुड्यान बसलें न्ही जाल्यार अभ्यास करतना करना इंग्लीश लँग्वेज चल रीड कर सारकें रीड कर स्लोली रीड कर सो जस्ट तुमी ओंकार स्विकार न्ही म्हणजे म्हजे भाव गेले ओके बरे टायम स्पेंड केले ओके तेंच्यांनी कितें हाडला म्हाका हें दाखयता तुमकां मागीर तेच्या फाटल्यान एक व्हडली स्टोरी आहा मागीर तुमकां मागीर सांगता सो जस्ट बसला आतां शावर घेवंक ना म्हणजे शावर बीन घेवया मागीर ना नाका हांव मातशें गेलें न्ही शावर घेवपाक हेजे हांगा मस्ती स्टार्ट हांव भायर वयता हांगा वयता कित्याक हांगाच 9 जावपा येयली सो म्हणटा सगळें घेता आनी मागीर वयता की सगळें आसा जेवण करपाचें अशें कांय ना फक्त गरम करपाचें ओके तर एक घेतलें मागीर दाखयता तुमकां कितें स्पेशल कितें हाडलां म्हाका हो पळय आयज जेवंक बेगिना बसला कित्याक तेंच्यांनी भाकरी आनी चिकन सुक्का हाडला न्ही पळय शिनात ना जाल्यार जेवपाक यो रे म्हणून आपोवचें पडटा आनी आयज येवन बसलो सांग दाखयता तुमकां तिणें कितें दिलें तें आसा न्ही येताना न्ही ती घेवन येयला चिकन सुक्का आनी भाकरी खंय गेली भाकरी हे पळयात सॉफ्ट आहा भाकरी हे पळयात ताका लागून आयज ऋत्वीक न्ही बेगिना बसला जेवपाक हे पळयात शिव आयलो हात धुवन तुका आपोवूच ना हांवें आं तूं बसता हो येयलो तूं ओके तो शिव जस्ट न्ही आत्ता येयलो तिमी भायर सरली मागीर 10 मिनटां शिव पावलो तिमी जस्ट गेली आनी येताना चिकन सुक्का आनी भाकरी हेच्या फाटल्यान स्टोरी आसा कितें सांगू तुमकां याद येयली आयज कितले दिसांनी आयज तिच्या हातीचें हांव चिकन सुक्का आनी भाकरी खाता एक्चुली आमी पयलीं एकूच फ्लॅटान रावतालीं म्हणजे मम्मीचें फ्लॅट तसोच आमी 3rd फ्लोरार तिमी 2nd फ्लोरार कळ्ळें न्ही आनी जेन्ना ती करताली पळय चिकन सुक्का बीन घरांत चिकन सपोज हाडलें न्ही आमकां वयर वास येतालो आमी बाल्कनी रावले न्ही तिमी सपोज कितें करता बीन न्ही आनी चिकन सुक्का करता म्हणटाली म्हाका कळटालें आयज तेंगे चिकन आसा म्हणून मागीर हांव म्हणटालें देवा आमकां दिल्या पुरो थोडें मागीर ती म्हाका हाडून जाली हांव मागनालें तिका न्ही आमी केलेलें आवडटा डीश आमकां तिची आवडटा तिची चिकन सुक्कानी इतलें बरें लागता सांगू तुमकां ती बरी करता म्हणजे तिमी हांगची बेळगांवची तेंचे मसाला असो डिफरंट आसता पण टेस्टी सो कितले तेंपांनी आयज घेवन येयली ती चिंतूना ती घेवन येतली म्हणून दनपार म्हाका फोन केलेले आमी येता आयज हांवें विचारलें काका आयज जेवण कितें केलां काका म्हणपा लागलो आमी चिकन सुक्का आनी चिकन केलां म्हणपा लागलो मागीर हांव मनान चिंतलेलें आयज येताना घेवन येयला पुरो म्हणून पूण खरेंच हांव घेवन येयली सांगता तुमकां म्हणजे मनाचें घेवन येयली ती न्ही हांवें सांगलें बी न्ही तिका म्हाका चिकन सुक्का बी करून दी म्हणून ती करून दिवपी आं पण आमी कोणाक तशें सांगना बरें दिसना न्हू शिनात पूण तिजें एकदम बरें लागता खरेंच सो आयज खूब दिसांनी ती घेवन येयली आनी टायम काडून ती येयली खूब तेंपानी आमी येयली तिजे भुरगे येतात म्हणजे हांव ताका राखी बांदताली तिमी येतात मम्मी डॅडी केन्ना येवूं नासलेले खूब तेंपानी आयज टायम काडून ती येयली आनी येताना आयज बरें चिकन सुक्का म्हणून सगळ्यांना बसला जेवपाक काकी पळय आं बघा बसला तो तिमी मराठी उलयतात कळ्ळें न्ही सो म्हटलें आयज म्हाका दिसता अंडा बिर्याणी कोण हात लावचो ना खरेंच अंडा बिर्याणी कोण हात लावचो ना अंडा तर पडला हांगासर सगळें अटॅक करता चिकन सुक्का खूब केन्ना खाता जाला हेजे पिशू न्हिदलो आमचे शावर आयले तो कितें म्हणटा पळय ते जेवण बरें आवडटलें म्हाका आवडटलें बरें काकी म्हण काकी म्हाका जेवण आवडलें म्हूण सांग खाल तुवें काकी ना काकी की सांगू काय आना खा तू काकी जेवण बरें आसा टेस्टी आसा घे खाया भाकरी बी टेस्टी आसा हय भाकरी तेणे थोडे हाडला ते भाकरी करपाकूच खूब त्रास खबर आहा न्ही इतलें इजी ना ते खावपाक बरें लागता भाकरी पाप ती कितली घेवन येयली गे 4-5 आसतले
गेले रेसिपी करून जाय एक दीस तिकाच करून न्ही एक दीस तिका तिची रेसिपी घेता हांव पण तिचे मसाला डिफरंट बेळगांवचे मसाला कळ्ळें न्ही चिकन बिकन सगळें खाते कळ्ळें मरे हय ती कितें करता खबर आहा चिकन सुक्का करता आनी ते चिकन शिजयल्लें उदक आसता पळय तेका बेश्टें फण्ण मारता न्ही गे तशी करता ती म्हाका खबर आहा बरें आसता तिजें खूब बरें आसता सो आयज खूब दिसांनी खावपाचें आवडलें घे दी सो ह्या पळयात खूब दिसांनी गॅप सामको कितले तरी वर्साचो गॅप कितें रे काकी टेस्टी आसा टेस्टी आसा आयज आयज आमचे चिकन अंडा बिर्याणी कोण हात लायना सेम टेस्ट न्हू अजूनही जेन्ना आमी खाताली पळय तेंगे तेन्ना सेम टेस्ट कांयच डिफरंट ना बेस्ट जाला म्हणजे ना म्हणून आयज सगळ्यांना बेगिना बसा जेवपाक मालवण हेजे भाकरी न्ही आमचे अशें जायना सॉफ्ट जशें आमी मालवण गेल्ले पळय मालवण थंय भाकरी खाल्लेले पळय आमी सेम तशें न्ही गे सॉफ्ट तेंचे बरी येता तेंगे न्ही केन्नाय चिकन हाडलें न्ही भाकरी करतात अशें तांदळाची भाकरी ओके खाता शिवाय ते केन्ना लायक तूं ते फाल्यां आयज चिंतलेलें बाबूचे 8 मंथ जाले न्ही केक करया म्हणजे हांव घरा करपाचें आसलें केक करया फोटोशूट करया आयज चिंतलेलें हांवें पण कांयच जावंक ना करपाक हेजे एग्जामी लागून न्ही म्हाका कांयच करूंक मेळूंक ना एजन आले की कर आनी फाल्यां करतलें हांव पळयता फाल्यां आनी परवा करतलें हांव की एग्जाम जाल्या म्हटल्यार सोंपतलो हो म्हयनो तो बारीक घरात केक कशें करतलें हांव आनी हें करतलें एक फोटोशूट करतलें बरेंशें पळोवया टेस्टी आ टेस्टी आमने खाका सो जालें आमचें जेवण आयज कोणें अंडा बिर्याणी हात लावंक ना हो कितें पोट भरले आतां इल्लें खालें बिर्याणी बरें आसलें खूब तेंपानी न्ही ती खूब बरें खालें ओके सो इशू आजून उठोवंक ना 10:30 जालीं तो उठलो की मागीर ताका मातशें रेडी करतलें मागीर न्हिदपाचें तो शिवांता न्ही कितें बरेंशें कितें ऑर्डर केलां म्हाका तें खूब लायक जालें ताका न्ही ते इव्हेंटाक लागून ताणें घेतला सो लायट ऑन कर न्ही काळो घेतलो त्या इव्हेंटाक ते जाय पडटा न्ही सो म्हटलं तुमकांय दाखोवया ओके दाखयता तुमकां हांगा पळय शिवांतान हें लॅम्प हाडला हें पळयात ऑर्डर केला जस्ट ते येयलें आनीक आहा न्ही शिनात व्हडलो आहा तो हितून आहा तो व्हडलो आहा काड न्ही दाखय हितून न्ही व्हडलें आहा आयज येयला दाखयता तुमकां न्हू शिना तेन्ना म्हणजे असले बंगलो बीन आसता पळय व्हडले व्हडले तेन्ना हेंकां असलें दवरपाक खूब बरें दिसता न्ही शिना म्हाका खूब लायक जालें हें पळय दिसताय बरें हें पळय सो हें ऑनलायन ऑर्डर केलां हें पळय एमेझॉन आसून ओके सो हें आयज येयलां हें काडून जस्ट दाखयता तुमकां हय एक आयिल्लें तें कितें तरी ताका आवडूंक ना शिवताक रिटर्न केलें आनी आयज परत येयलां आतां पळोवया ओपन करून पळय इफ तुका हेंय आवडूंक ना जाल्यार रिटर्न कर तेंचें अशें आसता हें मातसो व्हडलो आहा कळ्ळें तुमकां न्ही हेजें लिंक घालता तुमकां हांव न्ही शिना हय ओके सो कोणाक अशें जाय जाल्यार बी तुमी ऑर्डर करूं शकता बरी दिसतली घरान आमकां बी खूब लायक दवरपाक आतां इशुकाक लागून आतां आमी कांयच दवरूं शकना आतां इशुकाचेंच म्हाका टेंशन पडलां मातसो आतां अशें हें उडन आं उडन हें पळय पळय अशें ताका वयर ओपन कशें जाता तें अशें कळ्ळें न्ही आनी भितर लाव ग्लास ग्लास लॅम्प हें कळ्ळें न्ही सो सेम न्ही शेल घालपाचें ना गो ना प्रॉपर वन प्रॉपर रियल फायर रियल रियल हें लावपाचें आं पळय अशें आसा सो ताका जाय पडटा सो कोणाक अशें जाय जाल्यार तुमी ऑर्डर करूं शकता खूब बरें दिसता हें बंगलो बी आसता पळय तांकांच कळ्ळें तुमकां न्ही बरें दिसता पळय तो ओपन केलें ताणें तें एक आनी हें एक ऑर्डर केलें ताणें हें शेल काडशिनात हां रातचे बीन ते लायले न्ही लायट बंद करूं जाय बेस्ट दिसता सारकें ओके सो आतां आनी एक प्रॉब्लेम म्हटलें ऋत्वीक कितें करता खबर आहा ऋत्वीक न्ही हांगा पर्यंत येता हें सॉरी इश्वीक न्ही हांगा पर्यंत येता आनी ते चॅरा कडेन येता आनी अशें खेळटा 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 अशें बोट दवरता हांगासर आनी हें अशें ओडटा अशें धरता आनी ओडटा म्हाका भंय बोट बीन भितर वचत म्हणून आतां हें चॅर न्ही आतां काडून दवरूंक जाय आतां इतलो मस्ती जाला आतां फ्री भोंवता तो जालो आतां तो आतां ताका सांबाळपाक खूब डिफिकल्ट सो ते लॉक हाडला हेणें पळय हेका लावपाक ते लायतले मागीर ओके
इतलेच आयच्या दिसा खातीर हो ब्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा, शेअर करा आनी चॅनलला सबस्क्राईब करात. तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ. टील देन बाय, टेक केअर. बाय. बाय. I love you friends. Please share, comment, subscribe to माझे लंगो फेस्टिवल. आई बाय म्हण. अपय बाय म्हणटा म्हणून उठलो. आई सगळ्या बाय म्हण. बाय. इशी उठलो. खंय उठलो इशवी सगळ्या बाय म्हण. तो दिसना तुमकां. चला बाय.